सध्या रानवटी जिवावळी उदकाक पादिशेर तानेन उदक पाणी सोदूंक आयिल्ल्या कोबरांक लोक बाटल्यांनी उदक पिवयतात ते प्रकार प्रुडंटानूय दाखयला। मात काणकोणा गांवडोंगरे करव्यां उदक सोदूंक गेल्ल्या कोबरान कोयराचे राशींतली प्लास्टिकची बाटलीच गिळ्ळी आनी अजाप म्हळ्यार पचना जाल्ल्यान आपणेच ती पोटांतल्यान भायरूय काडली। सर्पमित्र गौतम भक्तान ताका हातभार लायलो। पळयात कोबराचो नो प्लास्टीक गार्बेजचो संदेश। आमचे कडेन जिवाणें आसा घरा कडेन यो म्हणून मागीर गेलो आनी पयला आशिल्लो कोबरा आशिल्लो स्पेक्टिकल कोबरा वचून पयल्या पोटी मोटी कितें आशिल्लें कितें खाल्ल्या भशेन दिसतालें ताती म्हण कळना आशिल्लें कोमी कितें घातलें म्हण कळना जालें मागीर तेणें ताका जायना जालें अनकम्फर्टेबल जावपा लागलें तेणें धांवपा लागून तें धांवतलो म्हण अशें भायर काडलें उलटी केल्ली ती बॉटल आशिल्ली भितर प्लास्टीक नॉर्मली अशें केन्ना जायना एवरी टायम अशें ताती नाल्यार कोमी पियेल बी अशें कितें आसता। पण बॉटल खावपा म्हटलें तशें कारण आनी कितें आसपाक शकता? बॉटल खावपा म्हणल्यार कारण कांय सांगपाक शकना म्हाजे कडेन कांय रिजन ना तेजो। भिण्णाची सोलां आगळ कांदे अळसाणे खोबरेल तेल तांबड्यो मिरसांगो आमठाण घरांत कुड्यांनी रोवपाची सोबेची रोपां पणजे पुरुमेताचें फेस्त शेनवार सावन भरलां। पावस लागीं पावता तशे लोक पावसाचे तयारेक लागल्यात। घरांनी दोन दोन दारांचे फ्रीज पावले तरी ही कितल्याशाच वर्सांची पुरुमेताची परंपरा गोंयकारांनी सोडिल्ली ना। हे सगळे आमचो पावसाचो पुरुमेत आसा दर वर्सा आमी हांगासर येता पावसाचे आनी हे आमी पिकयतात घरा पिकयतात आनी त्या प्रमाणे आमचे हेचेरूच पट वर्साचे आमचे हेचेरूच चालन चला अशें आनी आमी म्हणटू सगळे कांदे मिरसांग कितें वर्साचो सगळो आख्खो फूल पावसाचो पुरुमेत पावस सोंपलो की परत आमचे चालू वारयेन अशें आतां घेवन लोकांनी पावसान साठोवन दवरपाचो पावसान ह्यो गांवांत ना पावसान चडशें हें मेळना न्हू कांद्याची रेट म्हणटा तुका मोळे प्रमाणे आनी वजना प्रमाणे म्हणजे गांव ठिकाण मातसो म्हारग दिता हय 200 रुपयाचे 250 रुपयाचे मिरसांग आहा 300 रुपयांनी आहा 400 रुपयांनी आहा मिरसांगा प्रमाणे मोठी मिरसांग मातशी म्हारग त्याच्यावर बारीक मिरसांग मातशी कमी उकडे तांदूळ 50 रुपयांनी पोड आहा अळसाणे आहा 100 रुपया पोड सोलां आहा 100 रुपयांनी पोड अशें आमटाण आहा 200-250 रुपयांनी अशें 250 रुपया सकयल मेळटा अशें बरी आहा ती 250 रुपया किलो। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरय लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।